नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. दनपारच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. लुकसाण भरपाय दिनात तो मेरेन मायनिंग ट्रक सोडचे नात अशें म्हणीत मयेच्या शेतकाऱ्यांनी दिली मायनिंगकारांक ताकीद. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हांणी केले राजभवनांतल्या दरबार हॉलाचें उक्तावण. मोगोक आमचो येवकार भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचे आपोवणे. SGPDA नुस्तें मार्केट काळखात मोबायल आनी टॉर्च वापरून कारभार. पगार मेळना जाल्यार करतले बेमुजत उपोशण. मुरगांव पालिकेच्या कामगारांची शिटकावणी. विरोध आसून लेगीत मोपा जोड रस्त्याचें काम नेटान सैमाचेर येयला हावळ. लुकसाण भरपाय मेळची म्हणून संघर्श करपी मये वाठारांतले शेतकार शुक्रारा परत एक फावट रस्त्यार देवले. पयलीं आमचे जाल्ले लुकसाण फारीक करात आनी मागीरूच मिनाची येरादारी करपी ट्रक रस्त्याचेर देंवयात अशी शिटकावणी दीत किसान सभेच्या बॅनरा सकयल शेतकारांनी शुक्रारा पयरांतल्यान चौगुले मायनिंगे वयल्यान मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडयले. मायनिंग कंपन्यांकडल्यान लांबयली लुकसाण भरपाई मेळिना जाल्यार मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी अखिल भारतीय किसान सभेचे कॉम्रेड जतीन नायक आणि कॉम्रेड विक्टर ब्रागांजा हांच्या फुडारपणा खाला शेतकऱ्यांनी मायनिंगकारांक दिल्या. पुलीस डेप्युटी कलेक्टर आम्ही आणि ट्रकवाले कोण मायनिंग करता कॉन्ट्रॅक्टराचेर हेचेर आमी FIR लॉन्च करतले, क्रिमिनल कंप्लेंट. आणि हाजे आमी आता FIR SP दितले आणि बिचोली पुलीस स्टेशनाक दिवपाची आसा. पण डायरेक्टर ऑफ मायन्सान टोटल ट्रान्सपोर्टेशन बंद केला एज पर सुप्रीम कोर्ट. पण हे आता ट्रान्सपोर्टेशन खंयच्यान स्टार्ट केला, कोण करता हे आमकां पयलें कळोंक जाय. आता ट्रक जे आसा पळय तांकां विचारले आमी खंयच्यान, तेंचे कडेन एक ऑर्डर ना खंयच्यान ट्रान्सपोर्टेशन चालू केला ते. कोणी तुमकां ऑर्डर दिल्या ती सरकाराची ऑर्डर ना. ती ऑर्डर दाखोवनी कायदेशीर कितें तर तांकां करूंक जाय जाल्यार ट्रान्सपोर्टेशन करूं येता. पण आमची नुकसाण भरपाई पयली दिवची आणि मागीर तुम्ही मायनिंगाचे ट्रान्सपोर्टेशन करचे आणि ते बी लिगल करचे. पण ट्रान्सपोर्टेशन ह्या मेन रस्त्या वयल्यान मयेच्या गांवांतल्यान जावपाचें ना. हेजेर वय लोकांनी आमकां सांगले नोटिफाय केल्लें आसा की हांगा मायनिंग केन्ना जालें, ट्रान्सपोर्टेशन जायनासलें. सो आयच्यान आमी टोटल मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन बंद करता हांगा. नुकसाण भरपाई मेळना तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे ना अशी ताकीद मये वाठारांतल्या शेतकऱ्यांनी 22 फेब्रुवारीक दिल्ली. तशें निवेदनय शेतकऱ्यांनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत दिल्लें. 19 मेरेन ही आमची केस मामलेदारान चालू आसा आणि तेजी अजून कितें दखल घेतलेली ना. आमची केस आसा तेच आमी मेमोरंडम फाटीं मोर्चा व्हरोन सुद्दां दिल्लो की आमची ही लुकसाण भरपाई कितें आसा ती बेगीनच्या दिवची, हे शेतकारांक जे त्रासान पडले तांकां बेगीनच्या दिवची म्हणून. तरी परत आमी ट्रान्सपोर्टेशन इल्लीगल परत चालू केलो. आमी परत मेमोरंडम दिलो की आमचे प्रश्न आहा ते बेगीन सोड. पण आमकां खंयसरूच विश्वासान घेतले वचना आणि ह्या मेन रोडांच्यान दोशी वाटेनसून रस्ते खणलेले आसा आणि इल्लीगल ट्रान्सपोर्टेशन हे चालू आसा. लोक धुल्लो खाता आणि आमकां कितेंच फायदो ना. तेन्ना सरकारान हेजेर बेगीनच्या बेगीन निर्णय घेवचो आणि लुकसाण भरपाई कितें आहा ती बेगीन दिवची. आणि जो पर्यंत दिना तेन्ना तेंच्यांनी हे ट्रान्सपोर्टेशन आहा पळय हो बंद दवरचो. ते पयरा मेरेन रस्त्याची परिस्थिती पळोवपाची आणि मानव कशें जगता, धूळ कशी घरान येता आणि कोवीड जवळ सोंपत येयला. आतां दुसरो कोवीड सुरू जातासो दिसता. सगळी धूळ सगळी घरान भरता येता. तेन्ना सरकारान बिचोली पुलीस स्टेशन पर्यंत पयरा मेरेन कशें रस्त्याची दशा जाले ती पळोवपाचें आणि ट्रक कशें ते व्हरता ते पळोवपाचें इतल्यान मागणी आणि कितें ते उपाय करपाचो. मायनिंगाचे ट्रक बेकायदेशीररित्या मयेच्या रस्त्यावेल्यान यो वच केल्ल्यान थळाव्या लोकांक त्याचो त्रास जाता. तशेंच तांणी हाची कायदेशीर नोटीस दाखोवची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी मायनिंगकारांकडे केल्या.
आनी नोटीस जरी आसली तरी मयेच्या मुखेल रस्त्यावेल्यान ट्रकाची यो वच करपाक आमी दिवचे नात अशेंय कळीत केलां. ह्या आंदोलन थळार पोलीस पावून फुडली चवकशी चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू बेरेस्तारा सांजे 6 वरांचेर गोंयांत पावले. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, शिष्टाचार मंत्री माविन गुदिनो आणि सभापती राजेश पाटणेकरान राज्यपालांक येवकार दिलो. राज्यपाल 2 दिसांच्या गोंय दौऱ्यार आयला. शुक्रारा सकाळी 11 वरांचेर राजभवनांतल्या दरबार हॉलाचें उक्तावण केलें. खास दरबार हॉलाचें उक्तावण करपा खातीरूच उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू गोंय दौऱ्यार आयले. ह्याच हॉल्यांत नव्या सरकाराचो सोपूतविधी जातलो. ह्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, राज्यपाल तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मोगोपान भाजपाक तेंको दिलो जाल्यार ताका आमी येवकार दितले, भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. 2012 वर्सा आमकां 21 जागे मेळूनय मोगोपाचो तेंको घेतिल्लो. ह्या वेळार परिस्थिती पळोवन केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेतले अशें तानावडेन सांगले. गोमंतक टीव्हीचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी घेतिल्ले खासा मुलाखतीत तानावडेन सत्ता स्थापनेचो दावो केलो. ह्या खेपे गोंयांत भाजपाचेच सरकार भोवमतान येतले अशें ताचें म्हणणें. तुम्ही कॅटेगोरिकली स्पष्टपणान भूमिका घेवंक शकतात हांगा की आमी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षावर युती करचे ना. तुमचे बाकीचे कितें नेते म्हणटा ते म्हणू. पळय एक गोष्ट आसा, हांवें तुका सांगलें की भारतीय जनता पार्टी स्वबळाचेर ह्या वेळाचेर डेफिनेटली गोंया भितर राज्य करतली. आतां कशें आसा की पळय हांवें काय आमच्या तुमचें जशें म्हणणें आसा की केंद्रीय नेतृत्व मेळटा आनी गोश्ट करता. कशें जाता की राजकारणा भितर तूं खंयच्या ती मेजॉरिटी जरी तुमकां याद आसतली की 2012च्या निवडणुकी भितर आमी MGP बरोबर त्या वेळार अलायन्स आशिल्ले, पण त्या वेळाचेर सुद्दां आमचे 21 निवडून आयले. पण इट डजंट मीन की 21 येतकच तांकां सायडीक मारले अशें केन्नाच करूं ना. तांकांय सरकारान सहभागी करून घेतले न्ही त्या वेळाचेर. आतां 21 येतकच सुद्दां जर एखादो जर कोण पार्टनर येता आसत किंवा ते कोण तरी आपलो तेंको दिता आसत जाल्यार तूं अशें म्हणपाक शकना तुजो म्हाका तेंको नाका, अशें जावंक शकना. डेफिनेटली मोस्ट वेलकम आसूंक जाय न्ही. मडगांवच्या SGPDAच्या होलसेल नुस्त्याच्या मार्केटांत फाटल्या 2 दिसां सावन लायट नाशिल्ल्यान नुस्तेकारांक बरोच त्रास जालो आनी तांकां वेवसायांत बरेंच लुकसाण जालें. नुस्तेकार बॅटरेच्या वा मोबायलाच्या लायटीचो उपयोग करून आपलें नुस्तें विकपाक लागले. तेन्ना नुस्तेकारांची ही अडचण बेगोबेग दूर करची आनी मार्केटांतल्या लायटीची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी नुस्तेकारांनी केल्या. मार्केटां आतां हितून मार्केट सगलो लोक येता, बायलो चेडवां येताय आनी तांकां लायट ना. 2-3 दीस जाले लायट ना. हें कितें चलता? लायट सांग कंपल्सरी जाय. जेतो मिलाग्रीस आसता तो मिलाग्रीस थिंग रोखडो तांकां आपोवन आनी सारकून घेतालो. आनी तो आहा तो इब्राहिम तो हें घेता लायट मातशें एक बल्ब गेल्या तो व्हडली हें घेतालो. आतां 2 दीस जाले लायट ना, कांय ना. कोण हें घेयनाय, एक्शन घेयनाय. एशको लायट घेवन लोकांनी नुस्तें कसलें नुस्तें व्हरपाचें मागीर तें नुस्त्याक कुसलो नुस्तें हेंकूं जाय म्हूण तें लायट उडयताय. अशें पयलें तशें कोताले. ते लायट हें बेगीन एक्शन घेवचें आनी बेगीन लायट हें कोची. नाव कितें जालें? कामातुरकर रॉड्रिगीस. 2 दीस जाले लायट ना. आमी काडोक जाता हिंगा सगळ्याकच काडोक जाता आनी आमकां नुस्तें कांय होपना बसून आमी गेले आनी दीस पडना आमगे कांय नुस्तें हिंगा. आमी टॉर्च जेवन हें कोत्ताय. आमकां लायट बेगीन हाड, बेगीन दी आमकां लायट. सोमार मेरेन पगार मेळ्ळो ना जाल्यार बेमुजत संपार वचपाची शिटकावणी मुरगांव पालिकेच्या कामगारांनी दिल्या. देखून पालिका मंडळ हाचेर कितें उपाय काडटा हाचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून उरलां. त्याच बरोबर कर्मचारी कितें निर्णय घेतात ताचेर बऱ्योच गजाली निबून आसात. कित्याक तर कामगार संपार गेले जाल्यार लोकांची गैरसोय जातली ही गजाल मात खरी आसा. सर, आयज तुमची मिटींग आहली
रिगार्डिंग पेमेंट जावना 2 म्हयन्याचो कितें डिस्कशन जालां? आमी सांगला आमी 2 म्हयने पगार जालो पळय न्ही, आतां आनी आमी वोगी रावपाक शकना. एक तर आमी स्ट्रायका नोटीस दितले, नाजाल्यार ह्युमन रायट्सांक कंप्लेन करतले व्हडल्या ऑफिसरांची. कित्याक हो अर्बन सेक्रेटरी हे व्हडले सेक्रेटरी त्या ऑफिसांत बसता थंय आनी तांकां ह्या लोकांक कांय पडून गेलो. हे आमगेले गार्बेज वर्कर आनी ते झाडूवाले पळय आनी शहराक साफ दवरपाचें काम हे लोक करतात. तर म्हळ्यार सरकारान हांकां पयलीं दिवपाचें, कित्याक हे निवळ केल्या शिवाय कांय जायना. पूण आतां तांच्यांनी कितें केलां, तांगेलो डेवलपमेंटाचो ग्रांट आसा थंय तो ऑलरेडी ग्रांट हें करपाचो डायवर्ट करपाचो हें केलां. DMAन फायल मूव घेवन करून ती सेक्रेटरी गेल्या. कोड लागल्या कारणान ती अर्बन सेक्रेटरी वतली. अर्बन सेक्रेटरी तारीख थॉमस म्हणटा तो आज सांजचो येतलो. बाय सांजचो म्हणल्यार ताणें क्लियर करता आनी बाय मंडे म्हणल्यार ताणें पेमेंट घालूंक सांगलें. तरी आसतना आमी हे वोगी रावचना, कित्याक वास्को तो पगाराचो इश्यू सदांचो जावन पडला. सो आमी मेन एक कितें केलें, आमी युनियनान ऑल ओवर गोवा जो ऑक्ट्रॉय टॅक्स आहा, जो पेट्रोल पंपाचेर टॅक्स येता तो एक्सक्लुझिवली टॅक्स म्हणजे तो म्युनिसिपालिटीचो त्या तो सरकारान व्हेल्लो की मागीर तुमकां तो दिता म्हणून. मदीं थोडे दीस दिले आनी मागीर ते दिवपाचें बंद जालें. तो ऑक्ट्रॉय तर आमकां मेळ्ळो जाय जाल्यार आमकां पगाराचो प्रॉब्लेम नाच. म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स युनियन लिडर येयल्लो आसलो तर रिगार्डींग पेमेंट वर्कर्साचो पेमेंट जावंक ना म्हणून तांकां आमी आमचे तर्फे आश्वासन दिल्या की बाय नेक्स्ट वीक तेंचो पेमेंट क्लियर करतले. ना आश्वासन दिलें म्हटल्यार ह्या मेन म्हटल्यार कितें आसलें, तेंचो हे 2 म्हयन्याचो पेमेंट उरला तो फर्स्ट प्रिफरन्स म्हटल्यार तेंचो पेमेंट क्लियर करपाचो आसला. तेच्यार आमी विचार केला की फुडें वचून हे अशेंच चालू उरलें जाल्यार जावचें ना, परत प्रॉब्लम क्रिएट जातलो. ताका लागून आमी CMची अपॉयंटमेंट घेतला आनी तेचे कडेन डिस्कशन करपाचें आहा की बाबा आमकां हेचेर कितें परमनंट सोल्युशन मेळपाचें आहा. ताका लागून आमी तेचे हे अपॉयंटमेंट घेतल्या आनी ताणें आमकां आयज ना जाल्यार फाल्यां दिता म्हटलां. म्हटल्यार आमकां पळय आमकां ऑक्ट्रा येतालो, GST लागल्या कारणान ऑक्ट्रा आमकां एबॉलिश जाला. तेंच्यांनी मागीर गव्हर्मेंटान कितें सांगलां, इन द फॉर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रांट दिता म्हणून ते सुद्दां आमकां फॉर्म ऑफ स्पेशल ग्रांटान सुद्दां दिल्ले आमकां 1-3-4 इंस्टॉलमेंट सुद्दां दिला. आमचे हे मातशें आहा ताका पेमेंटाक सपोर्ट जावन आमी हे पेमेंट कंटिन्युअसली दिवपाक शकता. मोपा विमानतळ जोड रस्त्याचें काम नेटान चालू आसा. रस्त्याच्या कामाक आडखळ निर्माण करपी झाडां हुमटून उडोवपाचें काम नेटान चालू आसा. व्हडलीं मिशिनां वापरून हें काम चालू आसा. वारखंड पंचायतीन काम बंद करपाची नोटीस धाडिल्ली, पूण हे नोटीसेक न्यायालयान स्टे ऑर्डर हाडली. स्पष्ट संकेत जिल्हाधिकाऱ्यान दिल्लेले आमकां की जी पंचायतीन स्टॉप वर्क ऑर्डर काढल्या ही अवैध आसा म्हणून. कारण सेंट्रल ॲक्ट प्रिवेल द पंचायत राज ॲक्ट असो तांचो स्टेटमेंट आसलो क्लियर कट. आनी ताणें अशें म्हटलेलें की रितसर कितें रिप्लाय आसा ही नोटिसेचेर ही पंचायती कडेन पावतले म्हणून. पूण आयज आमी पंचायती कडल्यान म्हायती जर आमकां मेळ्ळे आसात आनी ताज्या वयल्यान ती म्हायती प्रमाणे जर आमी पळयला जाल्यार अशोका बिल्डकॉनाक जेका स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली तांच्यांनी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत ताजे कडेन धाव घेवन एक पिटिशन फायल केल्लें आनी त्या पिटिशनान तेणें म्हटलें की ही जी ऑर्डर आसा ही सारकी ना आनी पंचायतीन सुमोटो एक्शन घेवंक नासलो की एका नागरिकान एका शेतकऱ्यान जेची जमनी वयतात त्या शेतकऱ्यान एक कंप्लेंट फायल केल्ली पंचायती कडेन आनी बेस्ड ऑन दॅट कंप्लेंट पंचायत हॅड इश्यूड अ शो कॉज नोटीस. तांच्यांनी त्या कंप्लेंटाक सुद्दां पार्टी करिनासतना घाई गडबडीन स्टे ऑर्डर दिल्या. हाज्या वयल्यान कळटा की पंचायतीन जी ऑर्डर इश्यू केल्ली शानबाग सरान काल जी प्रतिक्रिया दिली आपली त्या संदर्भात एज ए त्या आंदोलनातलो एक ॲक्टिव्हिस्ट थोडीशी माहिती आसा आणि सुरुवातीपासून या प्रकरणात थोडेसे लक्ष असल्या कारणान त्या माहितीन शानबाग सरान जायत्या गजालीचेर प्रकाश घालूंक ना, जायत्यो गजाली स्पश्ट करूंक ना आनी तो स्पश्ट करपाचो प्रयत्न हांव आतां करता. सगळ्यांत पयली गजाल एक गजाल शानबाग सरान आपल्या वक्तव्यान सांगूंक जाय आशिल्ली की मोपा एअरपोर्टाचें काम सुरू करपाक एनवायरमेंट क्लियरन्स जी दिला ती एनवायरमेंट क्लियरन्स अटी सयत आसा. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान जानेवारी 2020 जो जजमेंट पास केला आणि मॅटर डिस्पोज ऑफ केला त्या गजालीन त्या मॅटरीन
2015 दिल्ली EC, ऑनरेबल NGTन दिल्ले डायरेक्शन 2018 आणि एप्रिल 2019 रिवाइज असेसमेंट केला पळय त्या सगळ्या गजालींचो विचार करून डायरेक्शन्स दिले आणि त्यो डायरेक्शन्स दिल्ल्या कारणान प्रत्येक गजाल करता असताना एअरपोर्ट बांधकाम आणि बाकीच्या काही गजाली करता असताना त्या प्रत्येक अटीचे पालन करूंक जाय. युक्रेनात गोयचे 19 विद्यार्थी अडकिल्ले अशी माहिती अनिवासी भारतीय आयुक्ताकडल्यान मेळ्ळी. ह्या 19 विद्यार्थ्यांतल्यान रुपल गोसावी ही विद्यार्थी मंगळारा गोंयांत पावली. उपरांत होण्याचो सुधांशू सालगुडी, रोशल गोम्स, कॅरन फर्नांडीस आणि ताळगांवचो एकलो भुरगो गोंयांत पावलो. गोंयचे सगळे विद्यार्थी आता सुरक्षीत आसात. तांकां भारतांत हाडपाचे यत्न सुरूच आसात अशें अनिवासी भारतीय आयुक्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकरान सांगलें. बेरेस्तारा कॅरनाची ताच्या घरा वचून तांणी भेट घेतली. स्टुडंट्स आमचे अजून युक्रेना आहा आनी गोंयचे आनी गोंयचे भायले पासून कितले येवपाचे. अकॉर्डिंग टू अवेलेबल इन्फॉर्मेशन 19 स्टुडंट्स जे आसात गोंयकार हे युक्रेनान खरें म्हणजे शिकपा खातीर गेल्ले. वेगवेगळ्या डिसिप्लिनांत तातूंत मेडिकल आसात किंवा बाकीचे सगळे डिसिप्लिन्स आसात तेजे खातीर शिकपाक गेले. आनीक जे आतां आमचे कडेन सगळे आतां डेटा आसात त्या प्रमाण आतां इन्क्लुडींग कॅरन 7 स्टुडंट्स दे हॅव ऑलरेडी रिटर्न टू गोवा टोटल. बाकीचे जे आसात ते कांय जाण रुमानिया बॉर्डर क्रॉस करून आसात, कांय जाण हंगेरी बॉर्डर क्रॉस करून आयले आसात. दे आर अवेटिंग बोर्डिंग म्हणजे तेंच्यान फ्लायटीचेर येवपा खातीर. ऑलरेडी कांय जाण जे आसात ते कांय जाण म्हणजे भायर येवपा खातीर बॉर्डर क्रॉस करपा खातीर जे ट्रॅव्हलिंग करचें पडटा वा चलचें पडटा अशा प्रोसेसान एक 4 स्टुडंट्स आसात. सर हें जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट सगळे स्टुडंट्स जे आसात तेंचे कडेन आमचो कॉन्टॅक्ट इस्टाब्लीश जालो. तेंचे कडेन आमचे उलोवपूय जालें आमच्या ऑफिसांतल्यान आनीक ते सगळ्या स्टुडंट्सांक आतां ऑलमोस्ट कॉन्टॅक्ट जावन ते सगळे जाण आतां भायर येवपाचे हेजेर आसात. आनीक म्हाका दिसता की फुडल्या एक 4-5 दिसां भितर सगळेच जाण जे आसात ते गोंयांत पावतले. आमी सगळ्या फॅमिली कडेनूय कॉन्टॅक्ट करतात, सगळ्या फॅमिलीकूय आमचो मेळपाचो हें चालू आसा. कारण कितें आसा की वो सिच्युएशनच अशी आसा की फॅमिली सगळ्यो एंक्शियस आसात की भुरगीं केन्ना एकदां घरा पावता काय म्हणून. सो हे सगळ्या परिस्थिती भितर म्हजो एक सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की कोणीच डिस्टर्ब जावचें न्ही. सरकाराचे सगळे प्रयत्न चालू आसात सगळ्यांक परत हाडपा खातीर सेफली सगळे पावता अशें. आनी म्हाका बरें दिसलें की आज कॅरन जे आमचें फोंडेचें तें आयज बरे भशेन हांगासर पावल्लें आसा. कॅरन फर्नांडीसा उपरांत आतां फातोर्डा बोर्डा वाठारांत रावपी एनेस्का फर्नांडीस बेरेस्तारा सुरक्षीतपणान आपल्या घरा पावल्याची गजाल कळ्ळ्या. युद्धा मजगतीं युक्रेनात ताका सुमार 4 दीस बंकराचो आलाशिरो घेवचो पडलो. थंयच्या भयानक वातावरणांतल्यान सुखरूप घरा हाडले म्हणून अनेस्काच्या बापायन पंतप्रधान आनी गोंयच्या सरकाराचे उपकार मानले. In Vinnytsia National Medical University, I'm a third year student, and I have just thanked Jesus who have just crossed the border, and I just flew over from Romania to Delhi, and today I came from Delhi to Goa. So, and it had started at around Feb 24th when we got a call from some of our friends who were stuck in Kyiv. They were supposed to fly back to India. And they got stuck in the Kyiv airport where there were blasts and there was sounds of gunfire and everything. So they were told to go away from the airport. So they called us and they told us that all of that is going on. And then when we started looking up on the news, everywhere it was mentioned that there are blasts all over Ukraine. And then there was a blast in Vinnytsia also. The weapons depot was it had exploded. So we had to start going to bunkers, and we stayed in the bunker for around 2 days. We would go to an apartment nearby, get all our supplies, and come back to the bunker. And then we would be told to leave the bunker, and the moment the siren rings, we have to go back to the bunker. First of all, I want to thank Jesus. I want to praise God that my daughter is safe home, and thank the government, BJP government, thank the central government for making this full thing, Operation Ganga, a very strong thing, and bringing all the students back home, bringing my daughter back home. I thank the Prime Minister and thank everyone else for all this. And I pray and I hope that the fare that was paid for her for Delhi to Goa
will be also reimbursed in the due course of time. I'm hopeful for that. So I was not sure. Anyway, now I'm happy that she's at home. भाजप सध्या काय फुडाऱ्यांचे फोन टॅप करता ते खातीर तांणी एक एजन्सी भाड्यान घेतला ते बेकायदेशीरपणान हे करता हातून घुसपल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक आमी हे थांबोवपाची शिटकावणी दितात नाजाल्यार तांचेर कायदेशीर कारवाय करतले अशीच गजाल कर्नाटकात जाल्ली आनी आमचे सरकार तांणी उमटून उडयल्ले. काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत भाजपाचेर गंभीर आरोप केले. बीजेपी जेन्ना डेस्परेट जाता तेन्ना ती सगळी जे इल्लिगल मीन्स आसा ते यूज करपाक सुरू करता. आमकां कन्फर्म इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा की आमच्या पक्षाच्या लिडरांचे फोन टॅपिंग एका प्रायवेट एजन्सी घालून बीजेपीचे लिडर्स आमी कितें उलयतात आमी कोणा कडेन उलयतात हे सगळे इन्फॉर्मेशन घेवपाक एका एजन्सीक हायर केल्यात आनी फोन टॅपिंग आमचे सगळ्यांचे चालू आसा. हे इंडिकेशन म्हाका जेन्ना म्हाजो जस्ट एक एक्सपर्ट म्हाका मेळपा आयल्लो ह्या फिल्डांतलो आनी जेन्ना म्हागेलो मोबायलाचे डिटेल मागले म्हाका तेन्नाच सांगलेलें की तुजो फोन टॅप आसा. तेजे नंतर आमकां कळ्ळें आमच्या दिगंबर बाबाचे मोबायलाचेर टॅपिंग चालू आसा, आमच्या मायकल लोबोचे मोबायलाचे टॅपिंग चालू आसा आनी त्या भायर आमचे जे प्रमुख जे बाकीचे लिडर आसात हेंचे फोन टॅपिंग बीजेपीचो सरकार आनी बीजेपीची पार्टी इल्लिगली करता. सपोज जर हे लिगली करता जाल्यार गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एज अ होम मिनिस्टर आनी गोंयच्या बीजेपीन हे आमकां सांगचें की कोणाचे मोबायलाचे टॅपिंग करपाक फोन टॅपिंग करपाक परमिशन तुम्ही घेतलेलें आसा आनी कोणाचे टॅपिंग चालू आसा. ही सारकी इल्लिगलिटी हो आमचो फंडामेंटल रायट टू प्रायवसी हो आमचो फंडामेंटल रायट आनी तो वायलेट करपाक तो अधिकार काडून घेवपाक कोणाकूच अधिकार ना. आनी आमी पर्सनली कोणा कडेन कितें उलयतात हेची जाणकारी घेवपाक भारतीय जनता पक्षाच्या खंयच्याच लिडरांक ना. आनी त्या खातीर आमी वॉर्निंग दितात ह्या इल्लिगल फोन टॅपिंगाक जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व आसात तांणी हे ताबडतोब बंद करचें आनी तांचेर कायदेशीर कारवाई ही केली वयतली. कारण तुमी तुमचो वापर ह्या बीजेपीच्या लिडरां कडेन करून घेनाकात. भाजपा विरोधात उबे राविल्ल्या दर एका पक्षाक काँग्रेस सरकारात स्थान मेळटले अशें गोंय काँग्रेस पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान विधान केलां. काँग्रेस सरकार हे गोंयकाराचें सरकार आसतलें आनी भाजपा विरोधात मतदान केल्ल्या दर एकल्याचें प्रतिनिधित्व करपी हे सरकार आसतलें अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें. गोमंतक टीव्हीन घेतिल्ल्या खासा मुलाखतीत ते उलयताले. म्हणला 26 जागे बीजेपी म्हणटा 22-26 जागे मेळटले पूण एज ए पत्रकार एज ए राजकीय ह्या परिस्थितीचो आढावो घेवपी एक तटस्थ ऑब्झर्वर म्हणून येता. म्हजे नदरेन तुमकां 16 ते 18 जागा मेळूंक शकतात. अशे वेळार तुमकां दुसऱ्या पक्षाची मदत घेवची पडटली, अपक्षाची घेवची पडटली. घडये अपक्षाक मदत घेवपाक तुमकां राज्यपाल मनाय करूं शकता. अशे वेळार तुमकां एक स्थिर सरकार दिवपा खातीर तुमचेर बंधन येतलें खंयचे तरी एका ल्हान पक्षाचें जाचे कडेन तुमी युती करूना तांची मदत घेवपाची. अशे वेळार तुमी तुमच्या तत्वा कडेन किंवा तुमचो जाहीरनामो तुमी म्हणटात ताचे कडेन तडजोड करची पडटली हो प्रश्न आसता तो. आमकां पूर्ण विश्वास आसा की आमकां पूर्ण भोवमतान काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचो सरकार सत्तेर येतलो. पूण आमकां सत्तेची जे एरोगन्स आनी मस्ती ही पयले दिसा साकून आसपाक जायना ह्या भुमिके कडेन हांव आसा. आनी त्या खातीर हो सरकार हो गोंयचो सरकार, गोंयच्या लोकांचो सरकार, गोंयकारांचो सरकार हो लोकांक मॅसेज वचपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी जरी आमचे कडेन 21+ आमदार आसतले तरी आसतना आमी बीजेपी सोडून सगळे पक्षांक घेवन हो सरकार चलोवपाक सोदतात.
म्हणजे आमी एक लोकांक मेसेज दिवपाक सोदता, कारण जे आमदार इलेक्ट जाल्ले आसतले, आमचे आसतले, बाकीचे आसतले, ते लोकांनी वोट केल्ले आसा. कारण लोकांनी कोणाक वोट केला? BJP नाका म्हणून वोट केला. तेन्ना ही जी सरकार आसतलो, तो सरकार हो गोंयकारांचो आसतलो. आनी गोंयकारांचो सरकार आसतलो जाल्यार गोंयकारांनी ज्या आमदाराक BJP विरुद्ध वोट केला तो ह्या सरकारांक आसपाक जाय. हेतून एक म्हत्वाचें विधान. रशिया युक्रेन युद्ध दिसान दीस भिरांकूळ जायत आसा. रशियेचो अध्यक्ष पुतीन हाणें ह्या युद्धांत आतां मेरेन रशियेचे 498 सैनीक मेल्ल्याचे पयलेच फावट जाहीर केले. रशियन सैन्यान युक्रेनाच्या दक्षिणेकडले खेर्सन शहराक वेढो घातिल्ल्याचो दावो केला. पूण अजूनय खेर्सन युक्रेनाच्या ताब्यांत आशिल्ल्याचो दावो शहराच्या महापौरान ठामपणान केला. युक्रेनाचे दुसरे शार खार्कीव हांगा सातत्यान गोळीबार चालू आसा. ह्या शारांतली थळावी सरकारी कार्यालयां, पुलीस आनी विद्यापीठाच्या इमारतींचेर रशिया सैन्या कडल्यान सतत गोळीबार करीत आसात. रशियन सैन्यात ओझोव दर्यावयले मुखेल बंदर आशिल्ले मारियोपोलाक वेढो घातला. तशेंच राजधानी किवाच्या पश्चिम आनी दक्षिणे वटेनच्या शारांचेर लेगीत रशिया कडल्यान हल्ले सुरूच आसा. रशिया युक्रेनाचो लेग वसणुको टार्गेट करीत आशिल्ल्यान युक्रेनाचे हजारो लोक जखमी जाल्यात. आतां मेरेन युक्रेनाचे 10 लाख लोकांनी युक्रेन सोडून हेर देशांत आलाशिरो घेतला. तशेंच युक्रेनाचे खूब सैनीक लेगीत रशियाच्या हल्ल्यांत मरण पावले. मजगती UN जनरल असेंब्लीन रशियेन युक्रेना वयलो हल्लो बेगोबेग फाटीं घेवचो अशी मागणी करपी ठराव भोवमतान स्विकारलो. फेसबुक सोशल मिडियाचेर आयिल्ल्यो अफवा आनी तेंचेर कोणीच विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन कलंगूटचो काँग्रेसीचो उमेदवार मायकल लोबो हाणें केलां. आमदार जावचे पयलींच आमदार फुटिल्ल्याची फामाद बातमी पताळ्या देखून हांचेर कोणीच विश्वास दवरचो न्हय. गोंयाक फकत काँग्रेसूच स्थिर सरकार दिवपाक शकता अशें ताचें फुडलें म्हणणें. सेकंडली रुमर्स स्प्रेड जायत आहा. आनीक 5 दिसांनी म्हाका दिसता रिजल्ट भायर सरतलो. रिजल्ट भायर सरच्या पयलींच रुमर्स स्प्रेड जाता की आमदार फुटल्या म्हणून. आमदार जावंक ना अजुनी. आमदार अजुनी जावंक ना. आनी कोण हो रुमर स्प्रेड करता ते गोंयकारांक खबर आहा. आनी गोंयकारांक जी सोशल मिडियाचेर जी गजाली वयता स्प्रेड जाता थ्रू WhatsApp, सोशल मिडिया ग्रुप, फेसबुक, Instagram, Twitter, हेचेर बली पडचे न्हू. डू नॉट go as per what comes on that Facebook or on social media. These are not true. And I want to tell all the Goans that ह्या पावटी जे काँग्रेसान उमेदवार दिल्ले आनी आमदार जावन येतले ते कोणूच फुटचे ना. आमी स्थिर गव्हर्नमेंट दितले. वी विल गिव अ गुड गव्हर्नमेंट. By 3 o'clock, I think the results will be out. By 5 o'clock, we will stake claim to form the next government. Congress party will stake claim to form the next government by 5 o'clock, 5 to 6. So the result 3 पासून भायर सरलो. 3, 3:30. सगळ्यांक सर्टिफिकेटी मेळल्यो. CLP मिटींग जातली आनी आमी लिडर आमचो डिसायड करतले आनी आमी सोमतो स्टेक क्लेम करतले. बांबोळेच्या पालमार कॉलनी लागीं बेकायदेशीर गार्बेज प्लांट उबारपाची प्रक्रिया चालू आशिल्ल्यान थळाव्यांक खूब त्रास जावपाक लागला. ह्या प्रकल्पा विशीं पालमार कॉलनींतल्या लोकांनी तिडक उक्तायली. गेल्या आयतारच्यान रातच्या वेळार हॅलोजन लावन लिपचोरया हें काम चालू आशिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. पुलिशेंत कागाळ करून लेगीत कांयच जावपाक शकलें ना. थळाव्या पंचाचोय हातूंत हात आशिल्ल्याचे हे लोक सांगतात.
20-point program here, or assembled here last Sunday, and we came to know there is a illegal construction going on by our Panch member only. None other than, without informing anybody in the locality, without any right of resolution or decision of the Panchayat, without any permission from the Pollution Control Board, without any permission from the Goa Waste Management Corporation, they are going to have a garbage here, and they were doing garbage center in the middle of the residential colony, just hiding some trees, and he was doing the night time the job, our Panch himself. And I got a message from, not from the locality of Santa Cruz, I got a message from the Panchim. One of the prominent citizens told me such illegal thing is happening. I came and saw that our Panch is standing here night time, 8 o'clock, and put halogen light and getting the light work done. I told him, you please stop it. We are not elected you for this purpose. You are doing against us. Whatever, this is not the intention of electing you. Then, next, he did not stop. Then I told we will go to court, we will go to complain, this and that. But he said, Tuka Daitakar. I said, the next day 15 people came from the colony and stopped this work here. And all these people ran away. When the Panch was called by the contractor who is doing the illegal work, Panch was not ready to come, and 2 days work was stopped. And now yesterday night, again they started hiding without knowledge. Even the neighbor doesn't know what is happening here. Directly from our residential colony straight ahead. So when the stench starts coming and the noise pollution and everything involved, and why is it that it is in a residential colony? Where is the board? Where is the board saying this is a construction which has been permitted? हालींच चांदेर मुख्य रस्तो फोंडकुला पडून काबार जाला. ह्या रस्त्या वयल्यान दिसाक कितल्योश्योच मालाच्यो गाडयो यो वच करतात. ताचेर कोणाचें नियंत्रण ना. ते भायर ह्या मुख्य रस्त्या वयल्यान तिळारेचो कनाल मिनी पुलाच्या पोंच्यान वयता. देखून ह्या मिनी पुलाक धोको निर्माण जाला. सरकारान हाचेर गांभीर्यान पळोवपाची गरज आसा. नमस्कार, आम्ही सध्या हाळी चांदेल ह्या मुखेल रस्त्याचेर आसात आणि ह्या मुखेल रस्त्याक ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्यात, रस्तो खचलेलो आसात. ह्या मुख्य रस्त्याचेर एक तिळारीचो कालवो ह्या मिनी पुलाच्या खालच्यान वयतालो, पूण ह्या मिनी पुलाकय धोको निर्माण जाला आणि थेट उदक हे रस्त्यार येता. ह्या रस्त्या वयल्यान महाराष्ट्र, सातारा, नेतारडा आणि बांदा, सावंतवाडी या भागातील व्हडले ट्रक, अवजड ट्रकातून जे सामान, जे साहित्य, दगड म्हणा, चिरे म्हणा, रेंव ही मोपा एअरपोर्टा खातीर लागता, त्या एअरपोर्टाक सामान घेवपाक हो रस्तो एकदम जवळचो आसा. तेका लागून हे सगळे वाहन चालक ह्या रस्त्याचो लाभ घेतात. सरकारने हाचेर गंभीर दखल घेऊन ह्या रस्त्याक ठिकठिकाणी जे खड्डे पडलेले असतात ते खड्डे बेगीन बुजवचे, रस्त्याकडे लक्ष दिवचो. येरादारी खात्यानंय हाचेकडे लक्ष दिवन ही जी सुसाट वेगान गाडयो हेवटेन तेवटेन धांवता ताचेरय नियंत्रण हाडचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. बेकायदेशीरपणान दोंगर कातरपाचे प्रकार वाडपाक लागल्या. गोंयभर जायते कडेन अशे प्रकार दिश्टी पडटात. वेर्णा IDC वाठारांत बेरेस्तारा असोच एक प्रकार पळोवपाक मेळ्ळो. दोंगर कातरपाचें काम चालू आसतना मेल्विन डिकॉस्टान ताका जाप विचारली तेन्ना घरा बसून वाजिल्लो, तेका लागून आपणें हें काम हातीन घेतिल्ल्याचें संबंधितान ताका सांगलें. उपरांत मेल्विनान थळावो सरपंच तशेंच फ्लायिंग स्क्वॉडाक कळीत केलें. उपरांत पुलिशेन पळोवणी करून मिशिनाची कागदां आनी चावयो काडून घेतल्यो. I'm Arvind Dicosta from Majoda. आतां काल आमी वयता आसतना आमचो हिल गार्डींग चलता, आमचो लायक येयलें हिल गार्डींग चलता. सो आमी सगळे आमगे भुरगे एकठांय जाले आनी आमी वयर येयले आनी आमचे चोवपाक गेले जाल्यार बरें खंय हिल गार्डींग करता. हें हिल गार्डींग करूंक लागल्या ऑलमोस्ट अ मंथ जाला, पूण कोणाक खबर नासलोली. जेन्ना आमी येयले आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर हिल गार्डींग करतालो त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन, ताका आमी विचारलें बाबा हें तुका हिल गार्डींग करपाक तुका डॉक्युमेंट्स आहा, हें करता तुका पेपर वर्क आहा तुका कडेन? ताका कांय पेपर वर्क ना. मागीर तुमी कितें कॉमर्स केलें आमी विचारलें काय? तो म्हणटा आपणें घराक मशिनरी बंद उरताली, ताका आपण चेंजील येवपाचो आनी दोंगर करपाचो. This is not the right answer to be given to us. जेन्ना आमी पळय विचारलां तेन्ना सरपंचाकूय फोन मारलो, लोतोली सरपंचाक फोन मारलो. लोतोली सरपंच सांगता ताका सांग काम बंद कर आनी वचपो. No authorities came down over here.
टू चेक ऑल दिस थिंग. सेम थिंग फ्लाइंग स्क्वॉडाक कॉल केला मी लायक अबाउट लायक 5:30 फ्लाइंग स्क्वॉडाक कॉल केलेलें. फ्लाइंग स्क्वॉड डिड नॉट इवन टर्न अप टिल लेट इवनिंग 8 o'clock वी हेर. टुडे दे आर कम हियर नाव एट 12 o'clock. 10:30 was the timing given to us, but now आता ते 12 वरांचे ते आत येले चोयले रिपोर्ट गेले ते रिपोर्ट मुखार करतले म्हणटे. आता वी वॉन्ट टू सी what action they are going to take, because this illegalities cannot happen just like that. आज तरी कोण येतलो आपण जाय म्हणून दोंगर घातलो काबार करतलो जाल्यार हाल्यान उरला कितें. सो तेंगे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स लागनाय, हेंगे प्रोसिजर्स लागनाय. Have you filed complaint with police? Yeah, we called yesterday. जेन्ना पुलीस येयला, पुलिशेन सायन्स आयिल्ले पडटे आमी फ्लाइंग स्क्वॉड येयला ना म्हूण मागीर ते पुलीस घेवन तेंक पुलीस स्टेशनाचेर गेले आनी पुलीस स्टेशनाचेर ते होच फायल केला आनी ह्यो मिशनरीज पडे आहाय ते फकत तेंका सीज केले म्हणजे तेंका डॉक्युमेंट गेले आनी तेंगे चाय गेले. संसदा वयल्या आदींच्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाक कॉन्ट्रॅक्टरान वेळ काडला. ह्या प्रकाराची मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दखल घेतली. डिसेंबर 2019 ह्या वर्सा हे काम हातीन घेतिल्ले, पूण आजुनूय हे काम पुराय जाल्ले ना. ह्या विशीं वेगवेगळी कारणां फुडें करून वेळ मारून व्हरपाचो यत्न चल्ला. देखून ह्या कामाच्या स्थितीचो अहवाल दिवपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. तशेंच हे विशीं फुडली सुनावणी 4 एप्रिलाक जातली. आतां मेरेन अर्द्या परस उण्या कोयराचेर प्रक्रिया केल्या. जनहीत याचिके वयली सुनावणी वेळार ॲडव्होकेट नॉर्मा आल्वारीस हांणी कामाक कळाव जाल्ल्याची गजाल उच्च न्यायालयाच्या नजरेक हाडून दिली. आत्तां आमी संसदा वयली ही गार्बेजाची खबर पयली. आतां ह्याच जाग्याचेर उजो लागिल्ल्याची बातमी पातळ्ळा. संसडो गार्बेज यार्डाक वरां भितर पयलीं उजो लागिल्ल्याची गजाल घडली. संसडो कोयराच्या प्लांटांतल्यान धूर येता तो दिसल्या उपरांत थंय उजो लागला ही घडणूक थंयच्या थळाव्यांच्या लक्षात आयली. हो धूर मिनटाक वाडत आसा अशें थंयच्या थळाव्यांनी सांगलां. संसड्याक उजो कसो लागलो तें आजून मेरेन कळिल्लें ना. ह्या विशीं चड म्हायती आमी तुमकां दीत रावतले. तो मेरेन पळोवयात आतां फुडल्यो खबरो. दिवचलच्या बाबा सावयकर सेवा ट्रस्ट संचालित सेकंड इनिंग सिनियर सिटिझन्स केंद्रा वतीन मंगळारा 8 मार्चाक महिला मेळाव्याचें आयोजन केलां. संवसारीक महिला दिसा निमित्त दिवचल रोटरेट क्लब आणि सिनियर सिटिझन्स फोरमाच्या जोडपावलान हो मेळावो जातलो अशी माहिती बाबा सावयकर सेवा ट्रस्टाचे ट्रस्टी रमाकांत शेटये हांणी दिला. बायलांक फुडें सरपाक वाव मेळचो म्हणून ह्या महिला मेळाव्याचें आयोजन केलां अशें आश्विनी लामगांवकर हांणी सांगलां. जागतीक महिला दिवस आणि त्या निमतान बाबा सावयकर सेवा ट्रस्ट सेकंड इनिंग्स हे महिला मेळावा घडोवन हाडटा. ताजो वेन्यू आमच्याच हांगाच हॉलान शेटये प्रायड बँकेट हॉल 4th फ्लोर थंय जाता आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सान हांव तुमचे योगार करता. सेकंड इनिंग्स ज्येष्ठ नागरीक केंद्र हे आमचे 2008 पासून कार्यरत चालू आसा आणि आमचे खुबशे कार्यक्रम जाले तरी आमकां दिसता कितें की महिलांचो जो सहभाग आसा सेकंड इनिंग्सान तो कमी आसा आणि तांचे पर्यंत पावचे म्हणून जागतीक महिला दिवसाचो आमी निमित्त साधून महिला मेळावा घडोवन हाडटा आणि तो हांगा सांजचे 3 ते 6 पर्यंत जातलो. एक 3 वरांचो कार्यक्रम आसा आणि आमचे बरोबर ह्या महिला मेळावा करून हाडपाक रोटरॅक्ट क्लब दिवचले आणि सिनियर सिटिझन्स फोरम दिवचले हांचो सहभाग आसा आमकां. सिनियर सिटिझन्सचो फोरमचो इतकोच हेतू आसा की बायलांनी
आनी तातूंत जे प्रोग्राम दवरल्यात तातूंत हे प्रोग्राम फक्त बायलां खातीरच आसात आनी तातूंतल्यान बायलांक कितें तरी ज्ञान मेळचें आनी बायलांक फुडें सरपाक वाव मेळचो ह्या आमच्या सिनियर सिटीजनाचो एक हें आसा कितें म्हणटात आमी ताका प्रयत्न आनी उद्देश आसा. तर तुमच्या पत्रकारा मार्फत तुमच्या वर्तमानपत्रा मार्फत जे सगळ्या गोंयभर प्रसिद्ध आसात अशा वर्तमानपत्रांतून आमच्या ह्या महिला मेळाव्यात तुमी बी आदार दिवचो. साखळेच्या गुरुदास गांवस विद्यालयात शिक्षकां खातीर क्रिकेट सर्त आयोजित केला. विविध उच्च माध्यमिक विद्यालयाची क्रिकेट परंपरा फुडें व्हरीत साखळेच्या गुरुदास गांवस विद्यालयान गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट संघटनेच्या सहकार्यान शुक्रारा 4 आनी 5 मार्चाक पर्ये वाठारांतल्या सरकाराच्या क्रीडा मैदानाचेर गोंयच्या शिक्षकां खातीर ही भव्य क्रिकेट सर्त आयोजित केला अशी माहिती गुरुदास हायस्कुलाचे मुख्याध्यापिका लक्ष्मी सिनारी हांणी दिल्या. Vivida Parivar, staff of Gurudas Pillars Memorial High School and management, in association with Goa Tennis Ball Cricket Association, has organized inter-school staff cricket tournament 2022 for teachers on 4th and 5th March at DSYA ground near Bhumika Temple, Pariyar Saptari, Goa. For last 1 year, we have done so many social activities. Even though it is a pandemic year, so this is something different and it will be interesting tournament, because in this tournament, in each team there will be 2 lady teachers. So total 32 schools participated in this cricket tournament. My best wishes to all 32 teams. गोंय हे एक ल्हान सोबीत राज्य. जितले सोबीत हे राज्य तितलीच सोबीत हांगाची भास कोंकणी. कोंकणी गोंयची राजभास जावपा खातीर गोंयकारांनी खूब यत्न केले आनी ताच्या ह्या भोव यत्ना उपरांत 1987 सालांत कोंकणी गोंयची राजभास म्हणून मान्यताय मेळ्ळी. दर एका भाशेक जश्यो बोली भाशा असतात तश्यो कोंकणी भाशेक लेगीत आसात. पेडणेच्या संत सोयरोबानाथ आंबे सरकारी कला आनी वाजिण्या महाविद्यालयान कोंकणी विभाग आनी ग्रंथालयन विभागाच्या जोडपावलान कोंकणी भास आनी बोलयो हो एक दिसाचो राज्य पावण्यावयलो परिसंवाद आयोजीत केलो. ह्या परिसंवाद कोंकणी भास मुळवण आनी विकास, कोंकणींतल्यो विंगड विंगड बोलयो आनी माझी बोली म्हाजो अभियान अशा 3 संत्राचो आस्पाव आसा. ह्या परिसंवादात वांटेकार जावपी कोंकणींतले फामाद लेखक आनी निबंधकार बाब शशिकांत पुनाजी माझी बोली म्हाजो अभिमान ह्या सत्रांत पेडणे बोलीचेर आपले उलोवप करतले. पळोवया तांणी ह्या बोलयांचें संवर्धन करपा विशीं पेडण्या बोलयेंतल्यान दिल्ली कांय म्हायती. संवर्धन कारण काळाच्या ओगान जर आमी अशेंच रावलो तर म्हाका केव्हा केव्हा दिसता की पूल जावंक जायना आसले, रस्ते जावंक जायना आसले. जाता काय की पूल जाले, रस्ते जाले काय आमी सामके लागीं येतो, इतके लागीं येतो की आमी एका वेळार पेडण्यासून पणजे येवंक 2 दीस लागत, 1 दीस लागा, मागीर तो अर्दो दीस लागांक लागलो. आता पेडण्यासून पणजे पावतलो जाल्यार 15-20 मिनटां पुरो, 20-22 मिनटां पुरो. ह्या सगळ्या दळणवळणाच्या ज्या गजालींक लागून जाला आसा की मनीस एकठांय येवंक लागलो आनी पेडण्यासून इल्लो कोणूय जाण तो काय करता की शहरांत पावलो काय म्हाका कोणी हसत काय म्हणून मागीर तो काय करता, तो चेडवाक चली म्हणून सुरवात करता, तेजो चेडू सांडटा. तो मागीर चेड्याक चलो म्हणून सुरू जाता, तेजो झील सांडटा. असा करून मागीर पेडण्याचो गडगो सांडटा, तेजो दुरीक जाता. पेडण्याचो सामारा सांडटा आनी मागीर तेजो रोस जाता. आनी मागीर तो तूं येयलो म्हणच्या पेक्षा तो तूं आयलो काय म्हणपाक सुरवात जाता. ही सगळी जी स्थितंत्रां आसत हेची भाशेची, ही स्थितंत्रां जर थांबयतलो तर आता ती थांबोवप कठीण जातात. कारण आता येणाऱ्या काळात नवी जी पिळगी आसा ह्या नव्या पिळगेन केवळ लिखित साहित्य जे आमचे कडेन लोकसाहित्य आहा, ह्या लोकसाहित्यान जो
एक खूप अशी ओरिजिनल शब्द आहात ते ओरिजिनल शब्द आमकां राखून दवरचे पडटले कारण ह्या भाशेन ह्या बोलींनी गिरेस्त काय आसा आणि ती आमकां राखून दवरूंक जाय. दुसरा काय आहा की याचं डॉक्युमेंटेशन जावपाची गरज आसा. डॉक्युमेंटेशन आता ऑडिओ व्हिडिओ माझं पुस्तक आसा सामारा आणि सागोती ह्या जर पेडण्याच्या भाषेत ज्यांका खबर ना सवकळ ना त्यांनी जर वाचूंक लागले तेका हे खूप कठीण लागता खूप वाचूंक. त्या खातीर ऑडिओ व्हिडिओ ह्या माध्यम जो आहा त्या माध्यमाचो उपयोग हे बोली भाषा राखून दवरूंक आमी करचा पडटला. दुसरा ह्या बोली भाशांतल्यान सगळ्या सर्वसामान्य मेरेन पावतलो जाल्यार आमकां असं दिसता की आमी बोली भाशांतल्यान नाटक हे असं एक माध्यम ज्या नाटकांतल्यान आमी सर्वसामान्य मेरेन पावंक शकतो. मालवणी नाटकान संपूर्ण महाराष्ट्र आपला वर्चस्व गाजयला. आयज कोंकणी तियात्रान साश्टीची बोली आहा ह्या साश्टीच्या बोलीचा वर्चस्व आमकां दिश्टी पडटा आणि ह्या वर्चस्व जर जाता कारण नाटक हे असं माध्यम सिनेमा हे असं माध्यम तेका सर्वसामान्य तेका शिक्षित अशिक्षित काय लागना तेका ता फक्त आयकपाचा आणि बघपाचा. ह्या आयकपाचा आणि बघपाचा जर माध्यम आसा ह्या माध्यमाचो उपयोग करून आमकां ह्यो आमच्यो बोलयो सांबाळून दवरच्यो पडटल्यो. इतक्यात न्हू तर आमकां आमच्या घरान तरी कारण काय आता सगळीच जाणां बोलांक घरान सुद्दां आपल्यो बोलयो बोलानात त्यो घरान आपल्या घरान प्रत्येकान आपल्या भुरग्या बाळा वांगडा बोलयो बोलांक जायो. आमची तूं म्हणटले तुजी भुरगीं बोलतात म्हाजी भुरगीं मातशें बोलतात तांकांय संवय ना तरी पूण आमी तांकां संवय लागपाची गरज आसा. दिवचल म्हालांतल्या सरवण हांगा व्हॉलीबॉल सर्तीक आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार खेळिल्ल्या खेळगड्यांचो आस्पाव आशिल्ल्यान व्हडा उमेदीन लोकांनी हाजेरी लायली. सरवण फ्रेंड सर्कल स्पोर्ट्स अँड कल्चरल एसोसिएशनान ही सर्त आयोजीत केली. उद्देजक सिद्धार्थ झाटये, नेहरू युवा केंद्राचे पालवी संचालक कालिदास घाटवळ, प्रणव झाटये, पंच गोकुळदास सावंत, रुपेश नायक तशेंच क्लबाचे पदाधिकारी हांच्या हाजेरीत बेरेस्तारा राती सर्तीचें उक्तावण जालें. आयतारा 6 मार्चाक सर्तीची निमणी मॅच जातली. उक्तावण सुवाळ्या उपरांत माड्डोळच्या समर वॉरियर्स आनी मेर्शेच्या के बॉयज ह्या पंगडां मदीं मॅच जातली. करमळी ते वेर्णा रेल्वे मार्गाचेर 63 मीटर ओपन वेब गार्डराचें काम करपा खातीर 6 मार्च सावन कोकण रेल्वे वेळापत्रकांत बदल केला. ताका लागून 12051 ह्या नंबराची मुंबय CSMT ते मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस 8 मार्च सावन थिवे रेल्वे स्टेशना मेरेन आसतली. 12052 ही मडगांव मुंबय CSMT रेल्वे 8 मार्च सावन थिवे रेल्वे स्टेशनांतल्यान सुट्टली. 12618 ही निजामुद्दीन ते एर्नाकुलम एक्सप्रेस 7 मार्च सावन करमळी स्टेशनार अर्दवर थामो घेतली. 12051 मुंबय CSMT ते मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस 14 मार्च सावन करमळी हांगा 15 मिनटां थामो घेतली. 12051 मुंबय CSMT ते मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस 21 मार्चाक करमळी हांगा 15 मिनटां खातीर थामो घेतली. तियात्र अकादमी ऑफ गोवन कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पेंजीम गोवा हांच्या जोडपावलान 5 ते 7 मार्च पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जमनी वयल्या खेळाची 11वी स्पर्धा आयोजीत केला. दर दिसा 4 जमनी वयले खेळ तियात्र आसतले. हे तियात्र दिसपट्टे दनपारां 4 वरां उपरांत सुरू जातले. एंट्री फी फ्री आसतली. 7 मार्च 2022 कार्यक्रमाच्या शेवटाच्या दिसा बक्षीस विभावणी समारंभ आसतले. मार्चाचे 10 तारखेक विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो. ह्या फाटभुंयेचेर गोमंतक दिसाळे आनी गोमंतक टीव्हीन मतदारां खातीर कौन बनेगा आमदार हे खासा सर्तीचें आयोजन केलां.
वेंचून येवपी आमदारांचो अचूक अदमास सांगपी मतदारांक 1 लाख रुपयांच्यो घरात उपयोगाक येवपी वस्तू तश्योच दुसरे 50,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आनी 25,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आनी उत्तेजनार्थ बक्षिसां आसतलीं. ह्या सर्तीची जायरात तुमकां गोमंतक दिसाळ्यान मेळटली. 30 प्रवेशिका तुम्ही जपून टीक मार्क करून नाव पत्तो फोन नंबर बरोवन ह्यो प्रवेशिका 7 मार्च मेरेन गोमंतकाच्या पणजे मडगांव किंवा फोंडेच्या कचेरींनी हाडून दिवच्यो पडटल्यो. तर तुम्ही वयल्या दनपारच्यो मुखेल खबऱ्यो मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.